म्हजी घर ही स्कीम हांवें जेन्ना लॉन्च केल्या पळय न्ही तितूंतले प्रत्येक नोटिफिकेशन्स येवपाक लागले. तुमी पयलें आसतलें कोमुदादींतले आयले, 20 पॉयंटांतले आयले, गव्हर्मेंट लँडांतले आयले. हे सगळे कायद्यान वेवस्थीत जाल्या उपरांत ताजे फॉर्म्स हे अवेलेबल करतले आनी म्हजी घर योजना ही देशाचे मानाधीन होम मिनिस्टर हांच्या हस्ते लॉन्च करतले आनी लॉन्च केल्या उपरांत प्रत्येक ग्रामपंचायत लेवलाचेर लोकांक तेजो बेनिफीट हांवें जशें म्हटलां तशें 50% लोकांक तेजो बेनिफीट जातलो. इकेन दी तर रिहेबिलिटेशनच्या अंडर जे फ्लॅट्स दिल्ले तेन्ना 30 वर्सां पयलीं ते सुद्दां तेंच्या नांवार करून दितले. This 20 program was a scheme in 1980s, which 100 square meters of land was allotted to the homeless people. So now what has happened? Some people are there, the original people are there. Some people may have sold it. So we are not going back into it. So whoever is holding the rights now, it will be regularized on their name. Unconstructed land will be reverted back. Will be reverted back. There is hardly any unoccupied land.